काणी सूख काणयेकार उब्बा मूडबिद्री सादर करपी जेरिडिमेलो बेंदोर. उदक तयार आसा मू? सदांचे परी एक घंटोभर सोलोवन पाटी आयिल्ल्या हांवें जेस्सीक विचारलें. साकरीची पिडा आसच्या म्हाका डायटाचोवें व्यायामी गरजेचो म्हणून दाक्तरान सांगिल्लें. बायलेच्या हुकमेक मुखार रावच्याक मुजाण जालें ना, देखून नाका जाल्यार वचों पडटालें. वय, पूण न्हांवच्या पयलें तिणें अर्द्यार रावयलें. कितें वणो काडीत हांवें विचारलें चिक्केशें पिरंगून. आयकना तुका? भितर तुजी आवय पिरगाता तें? ताच्या ताळ्यांत कांटाळ्याची सावळी म्हाका दिसली. वचून चिक्के पळय. म्हजी आवय 70 वयर प्रायेची आनी ती साकरीच्या पिडेन कश्टाताली. वयल्यान गांठींची दूख तिका चलच्याक बारीस तोंदरे करताली. तुका पळोवंक जावंक ना? हांव पाटी येता म्हणसर राका जाय? हांवें मातशें रागानच विचारलें. हें सदांचें. अनाथ आश्रमांत दवर म्हणून बायलेन कितले फावटी म्हळ्यारी लोक उलयत कोणना म्हूण हांवें तें काम करूंक नातलें. ती 60 वर्सांचेर विधव जाताना कर्जय आसलें म्हूण तकली त्या दाळा म्हाका सांगताली तरी म्हजें कशेंच आयकनातलें. अनाथ आश्रमांत दवरलें तर हें पुरो तुका मेळटें गी? हप्त्याक या म्हयन्याक एक फावटी वचोन पळोवन हाय बाय म्हूण येवी येतें आसलें मू? बायल नेरावन सैला पोले लागली. हळे, हांवें तुका मस्तुपटी सांगलां. आतां रावय सायबा तुजें पेंपारें. थंय उदक निवता अर्द्यारस कातरन म्हळें तिणें. तुका तुजी सासू, म्हाका म्हजी आवय. अशें कित्याक? मरोंक तूं राखताय तिका? वय गी. म्हजीं उतरां खदवळ्ळीं तशेंच रावन रावन उसाळ्ळीं. रावय आतां, पुरो तुजो शर्माव. हळे, हांव कामान चिक्के भायर गेल्लीं आत्तां भितर इगली मात्र तें ताचे गोमटे बोवारी हातांतलो तुवाळो भोंवडाय लागलें. काम गी ह्या फ्रेंड्सा सांगाता गप्पे मारूंक गेल्लें. तें उलयलें ना, फकत नाक वळावन म्हाकाच रगान पळय लागलें. आतां थोड्या वेळाचें मौन देंवलें. हें मौन आमचें मदलें मौन. ह्या फाटल्या थोड्या वर्सांचें मौन. हें मस्तू असयनीय जावन आसलें. मौन असयनीय. कितें जालें? तें सदांचें मू? म्हाका राग तकलेक सोडलो तरी जीब उलयली ना. मौन आनी थोडो वेळ लांबलें. हे हावदेंत म्हजी तकली शिजली देखून जीब उलयली. वय, तुका जाय जाल्लें मेळोंक ना म्हणून राग मू? म्हाका दुसरें काम ना. वय, तुजी आवय सांतीण. थंय म्हाताऱ्यांच्या घरा माद्री बरेंकन पळयतात पयशे येतल्यार. वेळार खावंक जेवंक गुळयोय दितात. तें काम तुवें करियत मू? कित्याक करी जाय? हांव तुजी बायल शिवाय तुज्या आवयचें गुमूत काडची साकर न्हय. मौन आतां उतरांनी बदलालें, शिजोवन येवच्या शितापरी. मौन कितलें बरें न्हय गी जिबेन उलयनातल्यार. पूण भितर मौनूच ना. उजो हुनो निजळटा. रागाचे दांत कडकडटात. पूण मौनाचें नेसण नेसून जियोवचें अनिवार्य तशें जालां. आदलें उदका बरी मतींत वाळोंक लागलें. चड्डी घालून सरकारी इस्कॉलाक वेचें, माने केलसा करूंक ना म्हणून नाग बेताचे मार, पाटी घरा येताना गुटयो खेळून, सांगात्या सोवें कोवपा करून, आनी कितें करून आनी कशें नासून जियेल्ले ते ल्हानपणाले दीस, ती जिणी अपुर्बायेची.
धावी जाल्लीस PUC शिकोंक गांवांत अवकाश ना जाल्ल्यान सडशिल्ल्या गांवांतल्या म्हज्या मावशेच्या घरा म्हाका धाडुलो. थंयसर शेजारचें एकलें चेडूय म्हज्या क्लासींत शिकतालें. आमी मोग करून खुशी पावुल्ले दीस ते संतोशाचे. घरांत म्हज्या ह्या मावशेच्या हाची खबरच ना. स्पेशल क्लास मुगदोन फाटीं येताना हांगा थंय लिपोवन उलोवन आसतना भोगुलो आनंद सूख तें अप्रिमेत. वय तेंच हें जेसी. ह्याच जेसी लागीं काजार जाता म्हणून घरांत हांवें सांगतना गलाटोच जाल्लो आमगेर आनी मावशेगेर. सांगच्या तितल्या मट्टाचें जेसीचें घराणें न्हय आसलें. मावशेन घर सोडून वच म्हणलें म्हाका. म्हणलें गी या भायर लोटुलो गी. मायन व्हडलो रामपाटच केल्लो. तें नाकास म्हणून. आखरेक कितेंच चल्लें ना जाल्ल्यान मोग आमचो जिवोस उरलो आनी जिखलो. कितें आनीक उबोस आसाय? वच या भितर आनी तिका पळय. जेसीच्या ह्या बुरनास ताळ्याक हांव भ्रमित जावन भायर उसाळ्ळों. तुवेंच वत्ताय करून तिका हांगा आपोवन हाडली मू? आमच्या मोगाक पयलें ना नजो म्हणून नेगार केल्यारी उपरांत उदक आनी सारें घाल्लें तिणेंच मू? तूं आतां आदलें तें गाणेड्डें सारें उस्ती नाका. प्लीज वगे रावताय? ती म्हजी आवय, तुजी न्हय. न्हय गी? आवय कोणाक तरी आवयस मू. तिका उतर प्राय जाल्ली तरी आमच्या भुरग्यांक तिणें कितलें बरें करून पळोवंक ना? कोण ना म्हणटा सायबा. तें तिणें करिजईस आसलें. तिचीच नात्रां म्हूण ती. पूण तिची कंत्री बोध ती सोडिना मू. तें कांय नाका हें कांय नाका म्हळ्यारी लिपोवन लिपोवन खावन तिची साकर सरतना आतां कश्ट म्हाकाच मू. तिका प्राय जाल्या वय. फाल्यां हें तुकाच जाल्यार? तुजेर असल्यान वारायल्यार? आळे आवयच्या मोगान तूं मोग ह्या तुजो स्वाभिमान उक्त्यान दाखयनाका हां. तूं कुड्डो मात न्हय आजकाल बेरोय जालाय. कसलीं उतरां हीं? तेंय म्हज्याच जेसीतावन? तोंड धांप. हांव बोबाटलों. तूं धांप. जेसीनी सोडून दिलें ना. उतरां कठीण आवाजान बदलालीं. हेरांपरी आपूण न्हय म्हणून हांव न्हय जेसीस सांगतालें. हें सत जावन आसलें सैत. म्हजी आवय ताची आवय म्हूण अंतर ताणें बायल्यान दाखयलो ना. तर हो नाटक कित्या? मतींतलो किडो हुळहुळ्ळो. भुरगीं जावन तीं व्हड जावन आपापली जिणी जियेता म्हूण आधुनीक निर्णय घेतना घरांतावन पयस गेल्ल्या वेळार म्हजे आवयक घरा हाडून मोगान पळोवन शाबासकी आपणायिल्ली म्हजी बायल हिस्स मू? कित्याक तोवळ इतलो मोग तिचेर थंय पुट्टलो ताका? किडो वद्दाडलो. हां वय आदलें परतून मती कापतालें. माय आयिल्ले सुरवेर कितल्या मोगान जेसी च्या कॉफी दिवन रेस्ट कर TV पळय म्हणून गुळयो दिवन न्हावंक वच जेव न्हिदे म्हूण सरबराय केल्लें हेंच म्हूण तें? पूण म्हाका तें दुसरेंच म्हूण कित्याक दिसूंक ना? ह्या ताच्या कर्तुबा फाटलो हेतू कित्याक म्हाका दिसलो ना? उपरांत मायस रांदताली, झडटाली, सडावत घरचें काम पुरा तीच करताली. मायसून मोगान सुदारसून व्हरतात म्हणून हांवेंच म्हणलें आसा. वय वय माय तेदना तेदना प्राय नेस्कतकायच्या पिडे वरवीं कामांत निदान जाली, क्रमेण नांस ना जाली. तेदना तावनूच जेसीच्या स्वभावांत वर्तनांत बुलोवण्यांत बदलावण आयिल्ली मू? ओ हो होय. खंय पावलाय सायबा तूं? परतून जेसीच्या आवाजाक हांव वास्तवाक आयलों. ओहो तर
तुजी अलक्ष्या नकारात्मक स्वार्थी चिंतप तुका अशें करूंक कारण वैमू? म्हज्या ताळ्यांत असह्य तासार मिसलालो. तुज्या तकलेंत शेण भरलां चार्ली. कितेंय करपी ताय तूं. आलतारीर दवर तिका. दुसरें कोण हांवें केल्लें पुरा करीत? सासू म्हळ्यार महिला पयस धांवतात आनी धांवडायतात आतांच्यो सुनो. हांवें तशें करूंक ना मूं? म्हाकाच पाटी सवाल केलें ताणें. कितें केलां तुवें? तिका ह्या घरांत कामाचें करून तूं टीव्ही पळयत न्हिदोन मोबायलार गप्पे मारून किट्टी पार्टी करून उडलें. तिका तुज्या फायद्याक तुवें गळसिली वैमू? पुरो पुरो अर्द्यारस कातरलें तिणें. कित्याक? सत कोडू लागता मूं? हांवें चिंतलें. सारोण खंय दवरी जाय पळय थंयच दवरी जाय. हांवें तेंच केलां. शट अप जेसी, हांव कामतालों. यू शट अप चार्ली, तेंय बोबाटलें. हातांतलो रिमोट वणटी कापतालो. दुसरे घडये म्हजें थापाड ताच्या काणसुलाचेर बसलें. तें 2 मेटां फाटीं लागलें. म्हजो हात दुखोंक लागलो. तितल्याय जोरान हांवें जेसीक मारलें. तें थंयच लागशिल्ल्या सोफाचेर गळ्ळें, हुस्कारलें. हांव धरणेर लोळ्ळों. राग निवोन पश्चाताप आयलो. आवाज लढायेन बदललो. कितलो वेळ आमी तशेंच आसल्यांव तें कळ्ळेंच ना. अकरेक काळोखांत उठोन हांवें लायट जळयलो. जेसी फातरा भाशेन बसून आसलें. वणटी वयलें घडयाळ रातीचीं 8:30 वरां म्हणटालें. एकच फावटी हांव वास्तवाक फाटीं आयलों. उगडास जालो. भितर मायच्या कुडांत कितेंच आवाज ना. जेसी, जेसी, हांव सोफासारशीं धांवलों. ताका ओडूनच हांव मायच्या कुडांत रिगलों. आमी दोगांय स्तब्ध जाल्यांव. तकली उलयली ना. कान आयकले नात. कूड हल्ली ना. फकत दोळे पळोवनच रावले. थंय खटल्यार माय म्हजी दोळे उक्तेच दवरून न्हिदोन आसली. कितेंच जावंक ना म्हणले बरी उस्वास सोडिनासतना. देव बरें करूं.